गोवा पुलिस डिपार्टमेंटाच्या खात्याच्या वतीन डिस्ट्रीब्युशन ऑफ द अपॉइंटमेंट लेटर आणि त्याचबरोबर अप्रॉक्सिमेटली 46 न्यू महिंद्रा बोलेरो विथ द न्यू P10 व्हेकल्स फॉर द पुलिस डिपार्टमेंट. सगळ्यात पयली हांव नवीन PSI जे वेटिंग लिस्टाचेर आशिल्ले तांकां जेंका अपॉइंटमेंट लेटर्स दिल्या तांचे खूब खूब अभिनंदन करता. गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाच्या माध्यमांतल्यान हो ट्रान्सपरंट प्रोसेस सुरवात जालो आणि पयल्या बॅचींतले PSI ऑलरेडी ट्रेनिंगेक गेले. वेटिंग लिस्टाचेर आशिल्ले जेणे करून आमी एक्सपडायट करून इकॉनॉमिकल वीकर सेक्शनचे दे गॉट द ऑपॉर्च्युनिटी फॉर जनरल कॅटेगरी पीपल एंड रेस्ट ऑफ द अदर पीपल्स ऑल्सो गॉट द ऑपॉर्च्युनिटी टू रिक्रूट इन द PSI. हांव मना पासून तेचे खूब खूब अभिनंदन करता. ते सगळे जाण डिजर्व आशिल्ले की ते आज फक्त आमी प्रोसेस हो आनी फास्ट केलो, एक्सपडायट केलो आनी जेणे करून तांकां हे जाता तितके बेगीन ह्यो अपॉइंटमेंट मेळपाक शकल्यो. आमी जाता तितके PSI आनी रिक्रुटमेंट भरती करपा खातीर जो एडमिनिस्ट्रेटीव प्रोसेस स्ट्रीमलायन करपाचो आशिल्लो तितको एडमिनिस्ट्रेटीव प्रोसेस स्ट्रीमलायन करून तांकां आज ऑफर लेटर्स जी आसा पयली इशू केल्या. हांव तांकां बेस्ट विशीस दिता आसतना तांच्यांनी सातत्यान एक याद दवरची की आमी ह्या स्टेटींतल्या लोकांच्या सर्विसी खातीर आमकां अपॉयंट केल्या आनी ताकाच लागून तांच्यांनी फुल्ली डेडिकेटिवली स्टेटीची सर्वीस दिवपा खातीर सातत्यान काम करचें ह्योच तांकां शुभेच्छा व्यक्त करता. म्हज्या पुलीस डिपार्टमेंटात जायते फावटी वेरियस टायप्स ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर हे डेवलप करता आसतना इन्क्लुडींग तांकां व्हेहिकल दिवपा खातीर तुज्या होम डिपार्टमेंटांतल्यान तशाच पद्दतीची काटकसर न करता वेळच्या वेळी टायम टू टायम तांकां जे इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय ते इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी दिल्ले आसा. मागीर ते आयदर IT इन्फ्रास्ट्रक्चर आसूनी, व्हेहिकल्स आसूनी किंवा बिल्डींग कन्स्ट्रक्शन्स आसूनी. हेडक्वॉर्टर्सची बिल्डींग थोड्याच दिसाच्या पयलीं आमी ऑलरेडी फावंडेशन स्टोन घातला. टायम टू टायम तांकां लागपी आमी IT इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे सायबर क्रायम पासून ते सायबर सेक्युरिटी हाज्या पर्यंत तांकां दीत आसा आनी आज एट अ टायम 46 न्यू व्हेहिकल्स ह्यो दिता आसतना म्हणजे आमी ताका म्हणटा की स्वच्छ गोंय दवरता आसतना सुरक्षीत गोंय आसचें हाज्या खातीरूय बी पुलीस डिपार्टमेंट काम करता आनी ताज्या खातीर तांकां खूब मोठ्या प्रमाणात हायवे पेट्रोलिंग पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत वेरियस पुलीस स्टेशनचेर ज्यो SPCR व्हेहिकल्स म्हणून ते यूज करताले त्या खातीर ट्राफीक पुलीस आसतले, हायवे पेट्रोलिंग आसतले, डिस्ट्रिक्ट पुलीस स्टेशन आसतले, SPCR आसतले हाज्या खातीर ह्यो न्यू व्हेहिकल्स तांकां आमी दिल्ले आसा. म्हाका खासा करून सांगपा खातीर खूब खोस भोगता जो आमी पुलिसींग टायम रिड्यूस करून 9 मिनटाचेर हाडला ताच्या खातीर आजुनूय तो रिड्यूस करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. म्हणजे एट एनी गिवन कॉल आमचे पुलीस 9 मिनटाच्या बरोबर त्या इन्सिडंटाचेर पावता आनी ताकाच लागून हांव तांचेय बी आनी खूब खूब अभिनंदन करता. हांव सातत्यान पळयता की गोंयांतले जशे गोंयकार हो संयमी आसा त्याच बरोबर आमचे पुलिसूय बी थोडेशे संयमी आसा. लोकांक पळयता आसतना एक माणुसकीच्या दृश्टिकोनातून पळयतात. लोकांक थोडेशे म्हणजे कारण गोंय हें ल्हान आसा, 3 डिस्ट्रिक्टान आसा आनी प्रत्येक गोंयकाराक प्रत्येक पुलिसूय वळखता आनी आपल्या सरावंडिंगांतल्या मनशाक सहसा त्रास जावचो न्ही म्हणून तो आपले थोडेशे पाशियस काडटा जे मूळ गोंयकारा कडेन आसा. पण कोणी अशें समजचें न्ही आनी पुलिसेक कन्सिडर्ड करचो न्ही. हांव परत एकदां सांगता आय हॅव गिवन द फूल पावर टू माय पुलीस. हेन्सफोर्थ पुलिसांक जर एक्ट जावचें पडलें आनी विशेश करून पुलिसांच्या जेन्ना आंगार येता तेन्ना पुलीस वगी रावचे ना. हांव परत सांगता आनी आय एम गिवींग फूल पावर टू देम. एक्ट ऑन डेट. हें सहन करून घेवचें ना आनी घेवं नाकात आनी घेवपाची गरज ना. म्हजें सरळ म्हणणें आहा युअर ड्युटी टू प्रोटेक्ट द पीपल. आनी जर लोक अशी डेरिंग करता आसत जाल्यार लोकांक आपलें पुलिसींग दाखोवपाची गरज आसा आनी तें पुलिसींग दाखोवपाची आतां वेळ आयिल्ली आसा. म्हजें सरळ म्हणणें आसा आनी तें पुलिसांनी दाखोवचेंय पडटलें आतां. दुसरो गजाल हांव सातत्यान पळयता. हांव आत्तां येता आसतना तो इन्सिडंट म्हणजे मातसो म्हाज्या गाडयेच्या थोडोसो पयलीं जालो. हांवें कित्याक सांगता एक्सिडंट कशें जाता आनी कितें जाता तें पळयात. एक रुटीन चली जे रुटीन रस्त्या वयल्यान येता म्हणजे आपली स्पीड वाडयली आसतली आनी आमोणेच्या पुलाचेर जस्ट म्हणजे मातशी गाडी म्हणजे रुटीन रोड मातशी स्पीड चड आसल्या कारणान आमकां सगळ्यांक खबर आहा की पुला कडेन वता आसतना थोडोसो जर्क जाता गाडी
सेम थिंग गाडी जग जाली आनी चली पुलार पडलें. नशीब बरें की फुडल्यान गाडी येवंक ना. जर फुडल्यान गाडी आयली जाल्यार ताच्या गाडये पण ते पडूंक शकताले. एक 2 मिनटां पयलीं म्हणजे म्हाज्या गाडयेच्या पयलीं 3 गाडयो आशिल्ल्यो आनी ताच्या पयलीं हो एक्सिडंट जाला. त्या खातीर चलयांनी आसूं किंवा चल्यांनी आसूं थोडोसो स्पीड कंट्रोल आनी दुसरो हातांत आसलेलो मोबायल हो सकयल दवरचो. गाडी चलयतना मोबायल वापरचो न्ही. म्हाका दिसता 90% एक्सिडंट हे बिकॉज ऑफ मोबायल जातात. कारण एका हातीन मोबायल दुसऱ्या हातीन एकूच 2 व्हिलराची रेस ओके ही आसता आनी ती कितली वाडटा ही आपल्याक कळना. बेगीन वचपाच्या नादात आनी मोबायलाचेर उलयता तेच्या नादात बरीच स्पीड मारीत आसता. कारण आज एखाद्या त्या चलयेचो म्हणजे फुडल्यान गाडी येवंक ना म्हणून ताका मेजर कांय जावंक शकूंक ना. आमीच आमच्या गाडयेंतल्यान ताका PHCन व्हेलें मागीर म्हणजे तिका आमच्या कडल्यान जस्ट हांव थंय आशिल्लो. तर हांव समेस्त गोंयकारांक सांगता रस्ते सुळसुळीत जाल्या म्हणून बेश्टे स्पिडी वाडोव नाकात. आनी स्पिडी वाडयले जर आसत जाल्यार आमचो जीव आमी धोक्यांत घालता. वेच्या पडला सगळी कडेन सिग्नल स्पीड ब्रेकर सगळे आसा ते फॉलो करपाची गरज आसा. सगळी कडेन म्हणजे AI कॅमेरा आनी पुलीस उबे आसचे ना. आमी जे हे सगळें करता हे तुमच्या सेफ्टी खातीर आसा. आमी खंयसरूच आमकां लोकांक त्रास करपाचो ना. कारण लोकांची सेफ्टी ही आमच्या खातीर चड म्हत्वाची आसा. म्हणून म्हाका दिसता की आमी रुल्स फॉलो करप आनी ट्राफीक रुल्स फॉलो करप हे तर 100% गरजेचें आसा. जे एक्सिडंट जाता ते 100% ट्राफीक रूल फॉलो करिना म्हणून जाता. आनी ताका लागून आयच्या ह्या दिसा हांव म्हणजे जेन्ना सेफर गोवा क्लिनर गोवा सेफर गोवा ह्या 2 गजालींचेर जेन्ना उलयता ती सेफर गोवा खातीर ऑलमोस्ट आयच्यो ज्यो 46 महिंद्रा व्हेकल ह्यो आयच्याच म्हणजे वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशनाचेर पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत हाजेर आसतल्यो. हांव सगळ्या पुलीस स्टेशनांनी म्हणजे सगळ्या स्टाफाक हांव तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता. वन्स अगेन आय एम कॉंग्रेच्युलेटिंग फॉर द PSI बींग गॉट द ऑफर लेटर इतकेंच सांगता. आनी फाल्यांच्या म्हणजे 15 ऑगस्टाच्या तयारीत हर घर तिरंगा ह्या मोहिमेंत सगळ्यांनी सहभागी जावचें. आमी पळयता की आमच्या खातीर आमकां तिरंगा हो प्रायड आसा आनी त्या खातीर तो प्रत्येकान आपल्या घराचेर मोठ्या अभिमानान तिरंगा लावचो इतकेंच सांगता. आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें. Respected Honorable Chief Minister of Goa, IGP Goa, DIG Goa and my dear friends. Today is an auspicious day for Goa Police Department and I am truly grateful to Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawantji for giving 46 Bolero Mahindra Neo vehicles which will strengthen the policing in Goa by adding to the visibility of police on highways and important roads. While talking to officers who have put in long service in Goa Police Department, they have informed that this is the biggest number of vehicles given by any government in one go since the inception of Goa Police Department. I request everyone to give a big round of applause to Honorable Chief Minister for his commitment to improve policing in the state. Sir, these vehicles will be utilized for highway patrol. 12 vehicles will be stationed along the highway right from Patra Devi to Tankona and Vasco to Mollem and Ponda towards Mollem. So each vehicle will cover approximately 20 kilometers area and they will perform round the clock patrolling and presence. Honorable Chief Minister always pointed out to us to improve police presence on the road. Sir, with the presence of these highway patrol vehicles, police visibility will definitely improve. I would like to remind that 1 month back, Honorable Chief Minister had given a fleet of 65 two-wheeler vehicles which are doing patrolling and attending to the accident calls and covering the remote areas in Goa. The two-wheeler patrolling, which is called Robin, has reduced petty thefts. Senior citizens are feeling safe because Robins are also given tasks to visit them and cater to their small needs such as paying the electricity bills, water bills and other small assistance. Sir, Goa Police are energized today with such a big number of four-wheelers and I assure that it will help us to bring down the crime rate and prevent rash and negligent driving on the roads of Goa. Sir, you have also sanctioned 40 two-wheelers and 15 four-wheelers for police control room. The response time of Goa Police Control Room has reduced from 18 to 19 minutes to 9 minutes during last 2 to 3 years. With 55 more vehicles on the road, we expect to reduce the average time to around 6 minutes, which will be one of the best in the country, sir. I urge all my colleagues here to leave
no stone unturned in giving a prompt, efficient, effective and strong policing in Goa and made Goa a modern state for citizen safety and security. Sir, the Goa Staff Selection Commission has selected 17 candidates for the post of PSI in Goa Police and who are present here, and they will be receiving appointment letters from you. Sir, I again thank you on behalf of Goa Police for these 46 vehicles and your continuous support for improving all parameters of policing in Goa. I am thankful to Honorable CM for gracing this occasion, and we are here to serve public. Jai Hind.